दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप। हांव अशें पळयता आसतना एका जाग्यार सिंहासनां मांडून दवरलीं आनी काळा लुगां आदलो कोण एकलो आसनार येवन बसलो। ताचें न्हेसपा आवरण हिमा पोरी धवें, ताचे तकलेचे केंस मेंढऱ्याचे लोवे इतले नितळ, ताचें सिंहासन एका उज्याच्या आकट्या परी आनी ताची चाकां जळट्या उज्या सारकीं। ताचे मुखाल एक उज्याची नोद व्हांवताली। हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले। तेन्ना एक न्याय सभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं। हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेळून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो सर्गीच्या कुपांतल्यान येता तें हांवें पळयलो। तो काळा लुगां आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो। ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या परजांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले। ताची पदवी सासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे सोमराजाचें केन्नाच निसंतोन जावचें ना। देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार। आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो। तुज्या दुतां मोकार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा। म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा। सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचतां। तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता। तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता। सबाब, तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा। तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगटां परस व्हरतें। तुजें नांव आनी तुजें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा। तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोठ केलें। म्हाका धिरान भरलोय। सबाब, तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा। तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकना फुडें सर्वेस्परा। संवसारांतले सगळे राजा तुका दिन वाचतले। सर्वेस्पराची कर्तुत्वां व्हरून म्हणटले। खरीच वर्ती सर्वेस्पराची मोहिमा। सबाब, तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा। Sorvespora, 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 सगळ्या ताच्या दलबारांनो, ताची खुशी पाळटल्या ताच्या सेवकांनो, सर्वेस्पराची वाखाणी करात। Sorvespora, 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 जुवां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान। जेजून नाताल्याक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, पळयात, कसलेंच भास्कोळपण नासलोलो खरो इस्रायलकार हो। नाताल्यान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तळा आसलोय तेन्ना हांवें तुका देखलो। नाताल्यान ताका परतिपाल केलो, राबी म्हणजे गुरुजी, देवाचो पूत तूं इस्रायलाचो राजा। जेजून ताका म्हणलें,
तुका अंजिराच्या झाडा तोळा हांवें देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हणलें, देखून तूं बावाट धरताय? ह्या ओन उदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हणलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, सर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात, आनी देवाचें दूत मनशाच्या पुताचेर चोडटाना आनी देंवतना तुमी पळयतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, सर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात. नियाळाक आदार. आर्क एंजल मायकल मुनगे देवा सारको. ताची खबर आमकां पवित्र पुस्तकांत दानियल प्रवादी आनी प्रकाशिनीचे पुस्तकांत मेळटा. आनी तो जावन आसा प्रातोन शिपायांचो. दुसरो जावन आसा आर्क एंजल गाब्रियल. मुनगे देव मार्गदर्शन दिता. ताची खबर आमकां पवित्र पुस्तकांत मारिये आनी जाकार्यास लागीं उलयतना मेळटा. तशेंच दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांत मेळटा आनी तो जावन आसा पात्रोन संपर्क साधनाचो. तिसरो जावन आसा आर्क एंजल राफायल. मुनगे देव पैकयता. ताची खबर आमकां तोबिताच्या पुस्तकांत मेळटा. तो तोबिताच्या पुताक प्रवास करतना मार्गदर्शन दिता आनी तोबिताक ताचे कुड्डेपणांतलो पेकयता. तो जावन आसा पेट्रन पेकोवणी दितोल्यांचो. हे तिनूय आंज बोडवे कोणायता देवाची राखण, मार्गदर्शन आनी पेकोवणी. आमी जेन्ना मागण्यांत थीर आसतल्यो तेन्ना आमकां तांचे आसण्याचो आनी राखण्याचो अनुभव आनी थाव मेळटलो. जेन्ना आमी ह्या दुतां भशेन वागतल्यो, दुसऱ्यांची सेवा राखण, दुसऱ्यांक पेकोवणी दितल्यो, तेन्ना आमकां आंज्या भाशेन असो सर्ग उक्तो जातलो. म्हजो थाराव. आमी आंज बोडव्या परी देवाच्या उतराक खालती रावन दुसऱ्यांची सेवा करूंक वावरया.